आयज इलेक्शन आशिल्लें तुमकां आमची रुमनावळ गेल्ले 2 म्हयन्यात कितें चलता तें हिस्ट्री तुमी पळयल्या. आमचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच दोगांय रिजायन जावन ऑलमोस्ट 2 म्हयने जाले आनी तितून मदीं कितें केलें हेंच्यांनी आमकां डिस्क्वॉलिफाय केले 4 जाणांक आनी रोखडेच 3 दिसां भितर इलेक्शन हें केलें. आनी जेन्ना आमी कोर्टान घेता स्टे हाडली तेन्ना आयज इलेक्शन आशिल्लें. आयज इलेक्शना टायमार आमी सगळे हांगा आयले. म्हाका दिसता हें सगळें आमचे ऑपोजीट आहा पळय तांकां सगळें हें खबर आशिल्लें ते सगळें प्रिपेड आसा. तितून आमी पयलें एक नोट केलो एक मेंबर एबसंट म्हणल्यार तेका पयलींच खबर आशिल्लें आयज इलेक्शन जावपा ना म्हणून हें जालें. आनी मागीर आमी जेन्ना हांगा आयले आतां बिडिओ 11 सुमार आयला आनी आमकां सांगता की आमचो प्रिजायडींग ऑफिसर आहा तो तेका हड्ड्यान दुखता चॅस्ट पेन तो एडमीट जाला आनी दुसरो कोण आहा तो सीक लीव काडल्या. आतां हें सगळें असली जे ग्रासरूट लेवल हेंच्यांनी हें जे डेमोक्रेसी जे मकरी करता पळय हें कितें दाखोवपाक सोदता. जाय जाल्यार बिडिओ आयज हें इलेक्शन घेवपाक शकतालो बिडिओन घेवलो ना तो अननेसेसरी दुसऱ्याचें रिजन दाखयता. हें कितें आतां जर असले आमी जे पंचायत लेवलाचेर असले जर कायद्याचो हें करपाक लागले जाल्यार आमी आनी मेंबरांनी करपाचें कितें. फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन आशिल्लें आनी 11 to 10 11 AM to 11:10 स्क्रुटिनी आमी सगळे हांगा 10 सुमार येवन राविल्ले. प्रिजायडींग ऑफिसर 10:30 येतलो म्हणून पूण 10:30 जावन 11:15 जाली 11 जाली प्रिजायडींग ऑफिसर येवना. आमकां कळ्ळें बाबा हे तरी खंय तरी प्रेशरान आनी परत दिसलें इलेक्शन डिले करपाची टॅक्टिक्स म्हणून. मागीर 11:15 सुमार बिडिओ आयलो आनी बिडिओ सांगता की प्रिजायडींग ऑफिसर आयज जो येवपाचो आशिल्लो ताका हड्ड्यान दुखपाक लागलें चॅस्ट पेन जालें तो हॉस्पिटलान एडमीट जालो आनी सेकंड जो रिजर्व आशिल्लो तो आयज सीक लीव घेवन आसा तो आयज बरो ना म्हणून पोटान दुखता म्हणून येवना. म्हाका दिसता पोटान खऱ्यान दुखलें काय पंचायत आमचे घडटा म्हणून तेजे पोटान दुखलें आनी कोणाच्या पोटान दुखतलें तें खबर ना. पूण आतां आमकां कळटा की हांगा जे आसा न्ही इलेक्शन आयज जावपा आशिल्लो 28 हे 4 मेंबर 1 2 3 4 मेंबर डिस्क्वॉलिफाय जाले 28. बिडिओ व्हेरी प्रोएक्टिवली तेणें नोटीस काडली 29 तांकां 4 जाणां सोडून 5 जाणां भितर इलेक्शन जावपा जाय म्हणून. म्हाका आनी 4 मेंबर आसात तांकां नोटीस काडली की 29 नोटीस काडली 4 तारखेर इलेक्शन आसा म्हणून. 28 डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑर्डर येयलें आनी 29 नोटीस काडली इलेक्शन आसा म्हणून. आनी सरपंचान रिजायन केन्ना केल्लें 29 मे 2 म्हयन्यान नोटीस काडली इलेक्शन आसा म्हणून आनी खंयच्या डिस्क्वॉलिफाय जाता तेच दुसरे दिसा नोटीस काडली इलेक्शन आसा म्हणून. आतां पळोवया आयचे इलेक्शन पोस्टपोन जाला न्ही प्रिजायडींग ऑफिसर आमी मानून चलया बाबा खऱ्यांनी तो दुयेंसा पडलो इल जालो की बरो ना जालो सीक पडलो मानून चलया. आतां पळोवया न्ही आयज जे पोस्टपोन जालां इलेक्शन फाल्यां इलेक्शन जाता काय 4 दिसांनी जाता काय 3 दिसांनी जाता हे तरी प्रोएक्टिवली काम करून 28 तारखेर डिस्क्वॉलिफाय जावन 29 नोटीस काडपाक शकता. जे आयज पोस्टपोन जाल्या ते फाल्यांच इलेक्शन परत धरपाक शकता फाल्यां धरपाक शकता परत धरपाक शकता ह्या विका भितर केन्नाय धरपाक शकता. पूण हांव सांगता चॅलेंज मारून सांगता तेंची डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑर्डर जे आसा सेशन कोर्टान 16 पर्यंत आसा ते 16 पर्यंत रावतले आनी 16 उपरांतूच ते इलेक्शन डेट दितले हांव इतलो शुअर आसा. एज पर डायरेक्टरान जे ऑर्डर काडलेले आयज इलेक्शन आशिल्लें 4 तारीख आयज 10:30 सुमार आमचें नॉमिनेशन फायल जाता ते 11 पर्यंत हो टायम आशिल्लो मागीर फुडलो प्रोसिजर. पण जे म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणें 10:30 जावपाक जाय आशिल्लें पण काही कारणां खातीर म्हाज्या हिसपान बिडिओंच्यान जे कोण प्रिस्क्रायबींग ऑफिसर जाता ते लेट जालो. म्हटल्यार बिडिओ कडल्यान आमकां अशें आयकपाक येयलें की ते इन बिटवीन भायर सरलेले पण एक जो कोण आसा प्रिस्क्रायबींग ऑफिसर ते दिसता हार्टाक दिसता कितें प्रॉब्लम जालो म्हळ्यार दुखपाक लागलें म्हणून तो हॉस्पिटलान आतां एडमीट आसा अशें आमी आयकलां. सो तो प्रोसिजर 11 पर्यंत जावपाक जाय आशिल्लो 11 पर्यंत जायना एज पर द रूल तो इलेक्शन पोस्टपोन करपाचें आसता. सो त्या खातीर हें पोस्टपोन जालें. आनी हांव कितें म्हणटा हे पंच मेंबर जे रुलींग पंच मेंबर आशिल्ले ते एलिगेशन भरपूर घालता पण एलिगेशनाक तथ्य आसपा जाय. बेजबाबदार म्हणटा ते पयलीं पंच मेंबर जे सरपंच आनी डेप्युटी आशिल्ले आनी पंच मेंबर ते बेजबाबदार. कारण जेन्ना इलेक्शनाचो तेंचो सरपंचाचो टर्म आशिल्लो 2.5 वर्सां तेंच्यांनी वांटून घेतले बरें आसा तुमचे भितर तुमी वांटून घेया कांय प्रॉब्लम ना. पण जेन्ना सरपंच रिजायन जाता न्ही तेन्ना डेप्युटीक चार्ज दिवप आसता. दोगांय रिजायन वांगडाच जायना कित्याक दुसऱ्याक चान्स पडपाक हे कितें गेम खेळना हितून गेम खेळून कितें जाता लोकांक त्रास जाता. सरपंचान रिजायन दिले तूं दी रिजायन पण डेप्युटीक चार्ज दी आनी तूं मागीर रिजायन दी. मागीर इलेक्शन जावन आशिल्लें त्या पर्यंत हांगा एडमिनिस्ट्रेटर आसता ना म्हणना पण विकांसून 2 दीस तेकाय म्हणून दुसरी जबाबदारी आसतली. विकांसून 2 दीस म्हणटा बाकीचे जे दीस आसा ते लोकांनी सफर जावपाचे. सो हे चुकीचें आसा. डिक्लेअर केल्लें आयज सो ऑन टायम प्रिजायडींग ऑफिसर पावना तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें की तांकां चेस्ट पेन बरें नॉट फिलींग वेल आनी त्या खातीर ते ऑन टायम पावले ना. मागीर ताजे नंतर विडिओ 11:20 एप्रॉक्स पावले ऑफिसान. ताजे नंतर
इलेक्शन प्रोसिजर स्टार्ट करपा लागून स्टेप म्हणजे स्टार्ट करपाक व्हिडिओ स्टार्ट केल्ले तेन्ना एक पंच मेंबर सफिया बी शेख तेणीन ऑब्जेक्ट केलें की नॉमिनेशन जो टायमींग आशिल्लो तो 10:30 to 11 आशिल्लो. सो व्हिडिओ पावलो 11:20 ते हेजेर तेणें ऑब्जेक्ट केलें. सो ऑब्जेक्ट केलें म्हणून व्हिडिओन मागीर फुडलो प्रोसिजर करूं ना आनी प्रेझेंट मेंबर आशिल्ले तांकां इन्फॉर्म केलें की हें जें कितें मॅटर आसा तें आपण हायर ऑथॉरिटीक इन्फॉर्म करता आनी तसो रिपोर्ट प्रिपेर करून आतां आमी धाडटले.